Cantrian 8:26. Sogliami ectai sauria, sogliami lagi soria, donia neva wakanuya, anonam so tagasoya, taronanto gorob donia, jivitato sorudoria, amka burgyan to vajdakur, tusharasha vorun pahafu. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयच्या मिशन बाबडीन आमी मागता जुसे आणि फाउस्टीन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत सासणीक सूख देवान तांकां फावो करूंक हे मिसाची बिडयेंत मागया. तेच बरोबर आयज फ्रांसीस आनी मार्गरेट ग्रेशियस आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस मनयता. तांचेरय देवाची कृपा आमी मागया. बाबडीलो सगळीं आमी देवाचे नदरेंत मोला दिता आनी हे देव आपल्या उदारपणान जेजूक संवसाराक धाडून आमकां उगडावी करता. आमचे बाबतीन आमी ह्या देवाचो अदीक मोग करूंक आनी दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान जें कितें घडटा तें देवाकूच उबारून ह्याच देवाक लागीं सरून आमकां कृपा बळ मागुया. आनी आमी चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसुडें मागया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून सगळ्यांचा सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट धर्म करेन हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध अपराध ह्या पासाक मागीर सुद्दां सांगपाक मेळ्ळें सगळ्या दुर्तांक भोगला आनी तुमकां बाबा म्हणून अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक सर्व देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. देवा तुजेर पातयेतल्यान तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाळ तोपतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस सायना दोंगरा वेलो देंवलो. दोंगरा वेलो देंवतना ताच्या हातांनी साक्षेचे 2 पाटयो आसल्यो आनी सोरेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड पोटजोळीत जालां म्हूण मोइजेसाक खबर नासली. आरोरान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी मोइजेसाचें तोंड पडलेलें. ते पोटजोळीत जाल्ले देखून ती ताजेशी वचूंक भियेताली. पूण मोइजेसान तांकां आपयली आनी आरोन सुबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक घेवन ताचेशी आयलो आनी मोइजेस तांचे लागीं उलयलो. तेन्ना इस्रायलाचो पूत धोव उदीक लागीं सरल्यो आनी सायना दोंगरार उलोवन सोरेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञा ताणें तांकां कळीत केल्यो. आनी तांचे लागीं उलोवन सोमतोच
मोयदेशान आपले मुखामोळ एका पोरद्यान दामले. सरेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय फावटी आनी थंयसर भायर सरलो पोरयान मोयदेस परदो काडटालो आनी भायर सोदतोच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो आनी इस्रायलचो पूत धुवून मोयदेसाचें तोंड पोर्तुगीज जाले पळयताल्यो. सरेस्परा कडेन उलोवंक वचसर मोयदेस आपल्या तोंडार नव्यान पडदो घालतालो. देवाचे उतोरे तुमचो जबाब. सरेस्परा आमच्या देवा तूं खरोच पवित. म्हणुया. सरेस्परा आमच्या देवाक वखाणात. ताच्या पांयसाना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित. जबाब. सरेस्परा आमच्या देवाक तूं एकलोच पवित. ताच्या याज्ञिका मदें मोयदेस आनी आरोन आसले. तांचें नांव घेतलेल्या मदें साम्युएल आसलो. ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सरेस्परा आमच्या देवा खरेंच पवित. कुपाच्या खांब्यांसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते तांची आज्ञा पाळटाले आनी तांची समरूप सांबाळटाले. जबाब. सरेस्परा आमच्या देवा तूं खरोच पवित. सरेस्परा आमच्या देवाक वखाणात. ताच्या पवित पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पूर आमचो देव पवित. जबाब. सरेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित. उबी रावया. सरेस्पराक जय जय. तुमी म्हणटा हांव तुमकां इस म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां पळयलां. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उर्बंजीक म्हळें, सर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. भावकडी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वपारी आयकता. पॅरेबल्स आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा. ग्रीक भाशेन पॅरा म्हळ्यार अलॉंग सायड, वाटेर सायडीच्यान. जेजू असल्यो वपारी घालून सुर्गीच्या राजाची शिकवण दितालो. समजुया कोण एकलो मनीस एक मोटर घेवंक सोदता. तो मनीस बेश्टोच शोरुमांत वचून फारीक करून मोटर घेना. ते मोटर घेवच्या आदीं ताचे बाबतीन खबर काडटा, वाचता, इंटरनेटाचेर पळयता कितें गरजेचें आनी कितें ह्या मोटराक आसा तें त्या भाशेन आपणाक जाय ते भाशेन तें मेळटलें तें पळयता. आनी ताका तर आपणाक जाय तसलें मोटर मेळ्ळें जाल्यार तो आपलें मोल करता हें आपूण घेतलोच म्हणून. आपल्या जोडीची पयशे सांबाळून घोडये तें मोटर घेवंक तितली तांक पर्यंत ना जाल्यार घोडये आपल्या इश्टा लागीं मागून आनी हे भाशेन आपणाक जाय ती वस्त कितलोय प्रेस दिवन तो घेवंक ती तयार जाता. बाबडी आयच्या शुभ वर्तमानांत असल्योच ह्यो वेपारी न्ही. एकलो तेवो सोदपी तेवो ताका मेळटा आनी हो तेवो तो लिपोवन दवरता आनी सगळें आपल्या लागीं आसा तितलेंय विकून तो तेवो घेता.
दुसरो मोती तेच भशेन सगलें आसा तितलेंय विकून ते मोती आपणाक घेता. बाबडी न्हू, ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करतना आमी जायते फावट असो नियाळ केला की तो तेवो म्हणल्यार जेजू, आनी तो तेवो म्हणल्यार जेजू, आनी हाका लागून आमी सगलें सांडून जेजू बी घेवंक जाय. आयज दुसरे भशेन आमी हो नियाळ पळयता. तें शेत म्हणल्यार हो संवसार, आनी तो लिपोवन दवरलेलो तो मनीस हो तेवो सोदपी तेवो मेळटा तो जेजू. जाल्यार तेवो कोण? बाबडी न्हू, तेवो जावन आसा हांव आनी तूं. घडये त्या काळार इज्रायल थंयचो लोक म्हणटच आख्खो शेत म्हणल्यार आख्खो संवसार म्हणल्यार, आनी हो सोदपी आसलो तो जेजू म्हणल्यार सोदून काडलो तो तेवो दोर एकली आमी. आनी हाका लागून एक एकली आमी मोलादीक. आनी तो सगलें वेता आनी विकता आनी हो तेवो घेता. आमकां घेवंक ताणें कितें केलें? आपलें जिवीत खर्चिलें आनी कुर्सार आपलें रोगत व्हारून दोर एकल्याक आमकां विकती घेतली. आनी हाका लागून बाबडीनो, दोर एकले आमी मोलादीक. आनी आमी मोलादीक जाल्यार देवाचे नदरेंत आमी मोलादीक. कांय फावटी आमी म्हणटा म्हाका कसलो मोल आसा, हांव एक फिल्म स्टार न्हय, हांव एक पॉलिटिशियन न्हय, हांव नांव मस्ती म्हजें नांव पब्लिकली गाजना. पूण तूं देवाचे नदरेन मोलादीक. कांय जाणां म्हणटा आमचें वत कितें, आमी संवसारान येता आनी वेता. लोकांचे नदरेन घडये तूं तितलो मोलादीक न्हय. म्हणटा देवाचे नदरेन तूं मोलादीक जाल्यार त्या व्हरती आनी देणें कसलें. कसल्योय गोती आसूं जायत घडये आमकां. कोण सोरो पियेता, बेबदीकाय करता, कोणाक आनी कसले वीस आसा, कितलेय वीस आसा, पूण देवाचे नदरेन तूं मोलादीक. आनी तूं जावन आसा हें पर्ल, तूं जावन आसा हो थेवो ट्रेजर, जाचे खातीर जेजू कुर्सार मेला. बाबडी हें तर आमी मनान समजलें जाल्यार आमकां दुसऱ्याचें लागना. दुसरो म्हाका कितेंय म्हणो, कित्याक हांव देवाचे नदरेन हांव ओदीक मोलादीक. इतलेंच जाल्यार बाबडी दुसरे वाटेन हेच पॅरेबलीचे आमी ओपारीचें पळय जाल्यार हो मनीस दुसऱ्या पर्ल हो मोती सोदतलो, तोय वेता आनी सगलें विकता. आमकां तर आमी लायत जाल्यार सर्गीचें राज सोदून काडूंक आमी सगळें विकूंक जाय. फिजिकली वस्तू विकूंक जाय हांव अशें म्हणना. आमच्यो कुश्यो आमी सोडूंक जाय थोडे फावटी. कांय फावटी आमकां बरें लागता तें साडूंक जाय. कित्याक देवाचे नदरे मुखार आमी ताका मानता तें करता, सर्गीचें राज सोदून भोंवता. जाल्यार हें पर्ल थोडे फावटी आमकां हें सर्गीचें राज. जेजून आमकां मोलादीक वस्त कशी सोदून काडली, आमी सर्गीचें राज सोदून काडूंक तोच जेजू आमकां आदार जावंक. बाबडी असलें मोन बरें कडल्याक आमकां मागुया. पयले सुवातेर ओळखूंक की देवाचे नदरे मुखार आमी मोलादीक, म्हणटच देवाक मानता तें करूंक. आनी दुसरे सुवातेर हें हिडन ट्रेजर पर्ल, किंगडम ऑफ गॉड, देवाचें राज सोदून काडूंक. आनी ह्या खातीर आमी अदीक खर्चूंक. न्हयच फकत आमची फामील बांदूंक, न्हयच फकत म्हजें घर बांदूंक, न्हयच फकत हांव संवसारांतले वस्तू करूंक, पूण त्याहून फुडें बियॉन्ड दीस अर्थली मेजर्स हांव सर्गीचें राज सोदून काडूंक. कित्याक हें जावन आसा म्हजें सासणीक विराड उपरांत. हें सोदून काडूंक दर एकल्याक आमकां आदार मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवास जावं. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसान आमी तुका दिलो आसता तुज्या उदारपणां तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवलीन दिल्यार मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा भणी नमोशान तुमचें बलिदान सर्व विदा बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमता ती तूं दोयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदविदार आनी सासणाच्या देवा सरकड्यान सरकाय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकांटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 स्वर्गांनी संसार बळा तुज्या बळगेलो मुसोली तुका सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका मुसोली तुका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार तिसरो उद्गार दिवन बावळदाचो गोट परगटूया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणां सोडून सगळ्या संवसाराच्या सुरवंदराक तुमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण विराज करता नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या कोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची गाफलीत कर जोजे आनी फावस्टिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्याची गाफलीत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरचोडीत तुका मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता तुजो आशिर्वाद फ्रांसीस आनी मार्गरेट ग्रेशियस जे आपलो लग्नाचो दीस पडटा तांचेर घाल म्हूण आमी मागता आनीकूय हेर दुसरी आपल्या लग्नाचो दीस पडटा वाडदीस समरमता तांचोय आमी उगडास करता अकवार मरे देवाची मागीर सांगाती भाग्यन धर्मतान सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सरवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राय सांगता येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपतो वेळाचो सांगता आनी आमी आमची चुकलेल्यांक वचता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया गुन्या जिवितांत सवस खंय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशेन उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतले सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धरून दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. आपले हात कुर्सार विस्तारून आपल्या रोगतान आमचो प्रेस फारीक करून दर एकल्याक आमकां विकते घेतलो जेजू आपले आसूं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गांनी आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. प्रार्थया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टां मरणाच्या उगडासाक उतरां वळत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. स्वर्गीय देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया आंग F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उलो सोरो एकाच ताळ्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. Alleluia, Alleluia, Alleluia.